खरेच ह्या रस्त्याची परिस्थिती नसली तेथून करून ते अंडरग्राउंड वायरी गेल्ल्या कारणान रोड थोडोसो फटलेलो आणि तेथून आमच्या लोकांक खूप त्रास जाले आणि खरेच लोकांचे मी उपकार म्हणटाय की त्यांच्यानी ह्या रोडान असे त्रास काडू नये। आपण तांकां खबर आसा की फुडें हे बऱ्या खातीरच जाता, त्या खातीर आमकां थोडोसो त्रास काडचो पडलो आणि हो रस्तो बेगीनच्या बेगीन जावचो अशी खूप लोकांची आमची सगळ्यांची एक आमची आम्ही एक मनान हे केल्ले की आमचो आमदार आयज येतलो आणि हो रस्तो ओपनिंग करतलो। आयज हे जाल्लेले आसा काम, तेन्ना जे लोकांचे रिटेनिंग वॉल आसा रस्त्या देगेचे जे असे खास खळगे आहा तेचेरूय लक्ष दिवचे आणि ते सगळे काम करून घेवचे। देव बरें सगळ्यांक नमस्कार। आज आमच्या पारशातले इंटरनल रोड रिपेअर आणि हॉटमिक्स जाता आणि तेजे उद्घाटनच्या निमित्तान आज आमच्या वांगडा आसात आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जितभाई आरोलकर सर, तसेच माझे पंच वांगडी PWDचे मनीस, तसेच माझ्या गावातले सगळ्यांचे हांव मनापासून स्वागत करता। खरें म्हटल्यार इंटरनल रोड आमचे जे आसात ते खूप आशीर आसात आणि तेजे रिपेरिंग आयज जाता म्हणजे ते नक्कीच मातशे वायंडिंग जातले आणि आमचे बरे रस्ते जातले। हो एक आमच्या पारशान गावातलो एक मोठो डेव्हलपमेंट आयज आमच्या आमदारा मार्फत हो आयज आमी सुरू करता। याची सगळ्यांत पयली सगळ्यांत खोशी म्हाकाय जाता, तशे पळय नक्कीच गावातल्या सगळ्या लोकांक जातली। पूण अशें दिसता की रोड येता आमचे हॉटमिक्स इतले जातात आणि त्या खातीर आमचे कडेन जी ट्रॅफिक वाडल्या तेजोय आतां नक्कीच आमी विचार करपाक जावो, कारण आयज मोपा जाल्ल्या कारणान नेट मारून सगळी ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो इंटरनल रोडान वयता। तेज्या खातीर आयज हे आमचे इंटरनल रोड अशे उरोंक ना, ते सारके बिजी रोड जाल्ले आसा। तेज्या खातीर हांव सराकूय सांगता, तेंच्यांनी आयज तांकां सांगचें की आमच्या ग्रामसभेकूय अशे विशय येता की स्पीड ब्रेकर जावचे म्हणून। तेज्या खातीर सरांनी तांकां सांगचें आणि जंय जंय थंय आमकां घालपाक मेळटा स्पीड ब्रेकर थंय ते स्पीड ब्रेकर घालचे अशी रिक्वेस्ट करता हांव PWD कडेन। आणि परत एकदा सगळ्यांचे तुमचे आयज आमी पारशे गांवांत आहात आणि मदलावाड आणि वायदोंगर हे एंटायर इंटरनल रोड आहा जे हॉट मिक्सिंगेन घेतलेले आहा। टोटल कॉस्ट हेजो आहा तो 4,75 लाख एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो आयज आमी नाल फोडून सुरवात केल्ली आहा। खरेंच म्हटल्यार सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद म्हणपाचे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जे PWD मंत्री आहात आणि तेंच्यांनी इमिजिएटली जेन्ना हे फायल्स मूव केले तेन्ना इमिजिएट फायल सँक्शनूय करून टेंडरूय प्रोसेस करून कामूय सुरवात केल्ली आहा। आयज आमच्या आख्ख्या मतदारसंघात टोटल 6 हॉट मिक्सिंग आहा म्हणजे वेरियस गांवांनी। आयज पयलेच आमी वायदोंगर स्टार्ट केला, तशेंच पाली आहा, मांद्रे आहा, इंटरनल रोड सगळे हॉट मिक्सिंग घेतलेले आहात आणि हे खरीच गरज आहा, कित्याक आयज इंटरनल रोड जे आहा ते ट्रॅफिक फ्लो जो आहा तो वाडलेलो आसा आणि ह्यो आयच्यान आमी रोड वायंडिंग स्टार्ट करतात आणि रोड वायंडिंग स्टार्ट केल्यार नेक्स्ट आमी हॉट मिक्सिंग सेकंड फेजींग हॉट मिक्सिंग घेतात। सो जो काम जे आहात आमचे PWDचे रोड्सा मार्फत ते चड स्पीड अप केल्ले आहा। आयज आमकां खरेंच आमी आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांनी धन्यवाद आमच्या मुख्यमंत्र्याक म्हणपाचे की हे एन्युअल बजेटाक तेंच्यांनी मेजर 2 प्रोजेक्ट आमचे घेतले, जे आमचे प्रपोजल मूव केल्या उपरांत आमी प्रपोज केल्या उपरांत ह्या बजेटाक घेतल्या ते भगवती टेम्पल आमचे पेडण्या टू चोपडे जंक्शन ह्यो रोड वायंडिंग आनी कंप्लीट हॉट मिक्सिंग घेतलेलो आहा। तसोच थंयच्यान हॉस्पिटल टू तुये पंचायत टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 20 क्रोजाचो आहा। तसोच भगवती टेम्पल टू आमचे हरमला टिटेर ह्यो 31 क्रोजाचो घेतलेलो। हे 2 मेजर व्हडले प्रोजेक्ट आहात ते आमकां आयज आमच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ले आहात, जे इंटरनल रोड्स। तशेंच ऑलरेडी आमचो सँक्शन जाल्लो आहा 46 क्रोजाचो चोपडे जंक्शन टू केरी फेरी पॉयंट, 46 क्रोजाचो रोड वायंडिंग हॉट मिक्सिंग आणि रिटेनिंग वॉल आणि गटर्स सगळे प्रपोज केल्ले, जे सगळे घेतलेले आहा। सो एंटायर पळोवंक गेले जाल्यार PWD डिपार्टमेंटान एंटायर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मॅक्झिमम रोडाच्या हेतूंतल्यान सगळे डेव्हलपमेंट घेतलेले आहा आणि म्हाका दिसता की फुडल्या 1-1.5 वर्सान हे कंप्लीट आख्खे मतदारसंघ बारक्यान बारीक रोड सगळो रोड वायंडिंग आणि हॉट मिक्सिंग रस्त्याचो विशय आहा तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो, कित्याक ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस जाल्ले, थोडे टेंडर्सूय जाल्ले आहात, कामूय अलॉट केल्ले आहा। म्हणजे आमचे 2-3 म्हत्वाचे आमकां रिक्वायरमेंट जी आहा
ती म्हटल्यार लायट, उदीक आनी रस्ते. लायटीचो विशय प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आहा, उदकाचें काम चालू जाल्लें आहा आनी रस्त्याचे ऑलरेडी सगळे टेंडर्स जाल्ले आहा. सो आमकां कांयच भिवपाची गरज ना. तिनूय मेजर इश्यूज आहा ते ऑलरेडी म्हणजे 2 वर्साच्या भितर हे सगळे कामाक लागलेले आहात. आनी म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघांतल्यान कितलोसो तेंप जालो जे बारीक बारीक इश्यूक लागून, उदकाच्या, लायटीच्या इश्यूक आनी रस्ते इंटरनल रोड्सांच्या विशय. पण सदांच आमी पळयतात की मेन रोड आहात ते आमी डेव्हलपमेंटाक घेतात, पण इंटरनल रोड कोण विचार करनात. हांव स्वता इंटरनल रोडांतल्यान डेली ट्रॅव्हल करता तेन्ना म्हाका कळटा की त्रास कितलो जाता तो. सो सगळ्यांनी स्पेशली पार्शे गांवांत जे इंटरनल रोड आहा ते तुमकां हेच्या फुडें काय रस्त्याचो त्रास जावचो ना. मातसो सहन करचो पडटलो थोडे म्हयने ते उदकाचे 30 MLDचे पायपलायनी खातीर. ते सुद्दां काम फुडल्या 8 दिसांत जे खणलां ते डांबार घालप सुरवात करतले. परत अंडर केबलिंग केला ते आयज नाल्यार फाल्यां तेंच्यांनी काम सुरवात करता, कित्याक तेंचे सगळे फायल एप्रूव जाल्ली आहा. सो सगळ्यांक पंचायतीक तशेंच ग्रामस्थ आमच्या पार्शे गांवाचे धन्यवाद म्हणटा तुमकां, की कॉपरेशन इम्पॉर्टंट आहा.